बाबरेश्वर देवस्थाना लागसर बफर झोनात जे बेकायदेशीर कॉटेजी आसात त्यो मोडपाचो आदेश हालींच दिल्लो। ते प्रमाण मंगळारा ह्यो बफर झोनांतल्यो बेकायदेशीर कॉटेजी निवळ करपाक सुरवात केला अशें मॅनेजमेंटान कळीत केला, अशी माहिती कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी दिल्या। आरडीएस गोवा खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। ती देव बाबरेश्वर देवस्थानाची प्रॉपर्टी, तितून आमचे बाबरेश्वर देवस्थानाचे हे आहा टेम्पल हा, सो ते वाटेन कांय स्ट्रक्चर ना। सो ह्या वाटेन जे स्ट्रक्चर आहा तितके आमी काडपाक लायल्या आनी हो बफर झोन क्लीन करचो म्हणून सांगलो। आनी हे बफर झोन क्लीन करपाक जी ताका मार्किंग दाखयला ते कंप्लिटली मार्क करून तेणें काडले। ह्या बफर झोनान एकूय कॉटेज उरोंक ना हे म्हाका तेंच्या मॅनेजरान कळीत केला, सांगलेलें आहा। आनी एज पर दॅट आमी आयज इन्स्पेक्शन करूंक येयले आनी इन्स्पेक्शन करून आमकां दिसलें की सगळें काडलां म्हणून। आनी हे आतां जे क्लियरन्स आहा ते इम्पॉर्टंट आहा, म्हणजे तेणी काडून डिसमेंटल केल्या ते क्लियरन्स करचे म्हणून हांव पळोवपाक येयलो। What about the other huts? They They are said supposed to dismantle all the huts. As per See, the, first important thing. NGT, No. See, first important thing, what we have to look at is the buffer zone. कलंगूटच्या लोकांनी जे आमकां सांगलां, जे लेटर दिला, कमिटीनूय लेटर म्हाका दिला, ते बफर झोनाच्या ते हांव पयलीं ते शिफ्ट करून घेता। आनी जी दुसरी हार्ट्स आहा पळय ती इज दीस ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर। It is all over Goa order. yeah. It is all over Goa order. So let us not mix two things right now. मागीर ह्या 8 दिसा भितर सगळें क्लियर जातलें दिसता तुका? सी म्हाजे हिसपान तरी क्लियर सगळें जालां। म्हणजे कितें आहा, जे हार्ट स्टँडींग आसल्यो तिंगा पळय रेडी हार्ट आहा तुका दिसतली ती, आनी ह्या बफर झोनान तुमी कितें आल्या म्हाका दाखोवचें। सगळें डिसमेंटल करून दवरलां, आतां ते शिफ्ट करप चालू आहा। कितले लेबर आहा ते तुमी पळोवचे। सो आय कॅनॉट पूट मोर लेबर। आमी एक्शन करप म्हणजे कितें ते दुसऱ्या भशेन जातलें, सगळें डॅमेज जावन वयतलें। आमी ताबडतोब एक्शन करपाचें जर तर तेणी स्टार्ट करूंक नासल्यार। आमी JCBन सगळी रेडी धरलेली, JCB रेडी केल्ली, मुनीस रेडी केल्ले, सगळें केल्लें। सो तेंच्यांनी आपले ओन स्टार्ट केले एज पर आवर ऑर्डर। आमी ऑर्डर इश्यू केल्या तेजे पयलीं आमी तेंकां नोटीस इश्यू केल्या, एज पर दॅट तेणी स्टार्ट केलें। सो ऑर्डर जी जेन्ना येयली तेजे पयलींच काम चालू आसलें। ऑर्डर येयली तेन्ना आनीक मॅन पावर घातलो तेंच्यांनी। सो आय फील दॅट दे वील क्लियर एवरीथींग, एंड क्लियर मिन्स जे डिसमेंटल केला ते क्लियर करतले।